सो पुरा जना स्वागत आसा या सेशनांतू आयज दिवसू आमी नेक्स्ट फ्यू सेशन्स हे नरसिंह कवच हाची वैरीची मनावर तशी हाची वैरी रिफ्लेक्शन मेडिटेशन म्हळ्यार आमी नेक्स्ट 2-3 सेशन्स ताचेर करूया. सो पुरा जनाक आज कोण जॉइन जाल्ले आसा तुमगेले आशीर्वाद घेवन हे सेशना मुखार सरता. स्पेशली ह्या प्लॅटफॉर्मार केपें नियमीत रूपार जोडसून आसत तुमी पुरा जनाक धन्यवाद. सो एक प्रार्थना करून मुखार सुया की एक नेक्स्ट 45 मिनिट्स आमी देवाले प्रल्हाद महाराजान सांगिल्ली हे प्रार्थना ताचेर आमी मनावर तशी चिंतन करूं तशी जावं. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने. आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरा परः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आता मी नरसिंहदेवाने 3 स्तोत्र म्हणून सेशन स्टार्ट करूया. अनम्यूट करता म्हणून जे तुम्ही रिपीट करूयात. हांव एक एक श्लोक या 3 पंथा सांगता. तुम्ही तुम्ही आशिल कडेन थंय रिपीट करूयात अनम्यूट करता म्हणून. सो देवाला प्रार्थना करून हे चंदाई नरसिंह कवचाक आमी चिंतन करूया. मुखार जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय नरसिंह देव. प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा. जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय नरसिंह देव. प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा. जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय नरसिंह देव. प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा. नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेव स्तंभजश्चोग्रलोचनः. नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेव स्तंभजश्चोग्रलोचनः. नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेव स्तंभजश्चोग्रलोचनः. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्. नरसिंह कवच हाजेर आमी सेशन स्टार्ट करूया. प्रल्हाद महाराजान ब्रह्मांड पुराणांत पळोवचें येता. 30 श्लोक आसात प्रल्हाद महाराजान नरसिंहदेवा खातीर सांगिल्ले. आता कवच म्हळ्यार एक शिल्ड म्हणटात पळय की आमी देहा घालचे. आमी पुराजनान ते पळोवन अशें पुरो की कवच घालना म्हणटात. आणि कवच म्हळ्यार आमी लेखल्यार नॉर्मली आमी फिजिकल लेखार लेखतात की देहा खातीर. आता कशी इवन इंडियन रेल्वेजान तांगेले सेफ्टी सिस्टमाक कवच म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ते 2 ट्रेनान पक्कन ऍक्सिडेंट जायनासी
डॅमेज जायना अशी ताणें एक सिस्टम घालना, ताजें नांव कवच दवरलें. सो आमी केन्ना हे कवच म्हणटा ना, आमकां नॉर्मली शारिरीक रुपार फिजिकल रुपारी हे कवचाचे फुडले ताजे मन अवस्था तशी जाता. जाल्यार ही आध्यात्मिक दृश्टीरी आमकां साधक रुपार आसतना गुंतना. आनी हे हांगा हे संवसाराचे विशय पळयल्यारीची कितलीकी सकट विशय शारीरिक रूप स्तरार आसा आनी कितलीकी सकट कश्ट मानसीक रुपार वयता आसा. सो आमी केन्ना नॉर्मली लेखतना आमकां शारिरीक रुपार फिजिकल डेंजर्स आमी चड मनावत तशी आसा. जाल्यार हिची वेदांत आमकां सांगिल्लें आसा की कसन ते कश्ट येता, कसन डेंजरस म्हणटात पळय ते मस्त स्तरार आसा, मना स्तरारी येता. म्हणतात पळय भूत प्रेताचे कश्ट हे मस्त सकट नमुने सूक्ष्म रुपारी मस्त नमुने कश्ट येता आनी आमकां तांतूं देखून रक्षण जावंका म्हूण. सो हे कवच म्हळ्यार खाली एक स्थूल रुपार न्ही, शारिरीक रुपार न्ही, जाल्यार सूक्ष्म रुपारी की देवाले प्रार्थना करचें की आमकां पुरा लेखारी देवा तूं रक्षण करी म्हूण. सूक्ष्म रुपारी कसन कसन बाद येवचे पुरो जाल्यार तांतूं देखूनय देवान रक्षण करूंक आहा म्हूण. आतां फुडें पळयल्यार आमी पळोव येता की ते शस्त्र पुरो मारतना आमी महाभारताच्यानी पळयताना की तांणी ते धनुश्यारी धनुश्य बाण आनी ते बाणार ते शस्त्र दवरून ते बाण मारचे आशिल्ले विंगड विंगड उच्चारण करून. जाल्यार आमी पळयत महाभारतांतू की अर्जुनान पशुपातस्त्र मंत्रोच्चारण करून ते तागेले मनशक्तीचे प्रयोग करून ते मंत्रोच्चारण करूनच ते धनुष्य बाण उपयोग करनासी त्या पशुपातस्त्र सोडले नाशिल्ले. सो एक म्हणटात पळय स्थूल रुपारी और एक फिजिकल रुपारी आमकां प्रत्यक्ष रुपारी त्यांनी ते शस्त्र सोडता आशिल्ली ती, जाल्यार सूक्ष्म रुपार वय ते शस्त्राचे मंत्रोच्चारण करून ताचे उपयोग जाल्लो आसा. सो तशी आमी पळयल्यार कवच एक रुपार पळयल्यार शारिरीक रूप स्थूल रुपार आसा, जाल्यार तशी आसूं म्हूण ना, सूक्ष्म रुपारी आमकां ते कवचाचे रक्षण जाता. आमी हे कवचाचे उदाहरण आनीक एक कवच पळयत की भागवतमाचे संचिस्कंदांत आमी पळयत की इंद्राक नारायण कवच ताण उपयोग केलेले वृत्रासुरा लढाई करता. सो ते एक कवचाची. सो इंट्रोडक्शन नंतर आमी वर्स बाय वर्स वचा. आमी आज ट्राय करूया की एक सुरेश एक 8 श्लोक आज कवर करचे ट्राय करूया. सो आता फर्स्ट वर्साचे ऐकूया. हरे कृष्ण. श्री नरसिंह कवचम. नरसिंह कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्व उपद्रवनाशनम्. सो हांगा आमी पळयत की हे नरसिंह कवच प्रल्हाद महाराजान सांगिल्लें आनी हातूं म्हणटात पळय एक पुण्याचें म्हूण पुण्यम म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी पुरा नमुन्याचे कष्ट सर्व रक्षक करम पुण्य सर्व उपद्रव नाशन पुरा कष्ट वत्ता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी पुरा नमुन्याचे एक सर्व रक्षकरम पुरा नमुन्याचे रक्षण मेळटा म्हण हे सुरेश लोकार सांगिल्लें आसा. पुरा नमुन्याचे रक्षण मेळटा म्हळ्यार आमी कसं तूं मुखार सरतना मस्त सकट एक कश्ट येवचे पुरो, उपद्रव येवचे पुरो. आनी ते उपद्रव आयिल्ले निमित्त आमकां कसन एक कोरका ते सम करूं जायना म्हूण आमी पळयता. आनी कसन कसन एक उपद्रव आसता की आमी मुखार सून वतना आमी खंयकी वचे बदला खंयकी वचून पावता ते उपद्रवाचे निमित्त. आतां आमी दृश्टांत पळयल्यार हनुमंतान केन्ना तो ओड्डून लंका चमकयलेलो तेन्ना सुरे ताका मैनाक पर्वतान राबयलें आनी मैनाक पर्वतान ताका सांगलें हनुमंताक की की म्हाका भारी एक म्हळ्यार तो समुद्रांतू आशिल्लो मैनाक पर्वत. म्हाका सगर रायान मस्त एक रक्षण केलेलें आसा. हांव तांतू सागरांतू आसत आनी सगर राय ते इश्वाकू वंशाचोची खंयच्यांत रामान सूर्यवंशांतूची रामान प्रकट जाल्लो आसा. ताकाची तूं रामाल कामा खातीर वता ताका मैनाक पर्वत सांगता मेगेल वेळ बैसून ಸ್ವಲ್ಪ वेळ रेस्ट करी तूं कसं खावचें आशिल्लें तें खा. आनी दोनीय सांगता म्हाका वायू न्ही मस्त हेल्प केलेलें आसा हनुमंता ताका म्हाका
सागराक सगर राया खातीर रामाल खातीर आनी वायुदेव, आनी तूं वायुदेवाल पुत्र जावन आसा, सो ताजे खातीर म्हाका एक रीण आसता चुकोवचें आसा म्हूण. सो म्हळ्यार ते इंद्रान तागेले फुडें पर्वत पुरो अ, अ, आकाशांत तूं भ्रमण करता तेन्ना ते इंद्रान तागेले पाक कట్టుకొని सगळे मैनाकान तेन्ना तो समुद्रांत येवन ताणें शरण घेतिल्लें म्हूण. सो तो पर्वत म्हळ्यार इतलो भारी छंद आशिल्लो काय तो पर्वत, आनी ताजे भितर कितल्या वेळ बसून म्हणटात पळय आराम करीत रिलॅक्स करीत खावचे पिवचें आशिल्लें पुरो आसा जाल्यार हनुमंत थंय राबना. सो ते म्हणटात पळय हनुमंत सांगता म्हाका राबचें जायना, कसलें की हांव कसं की एक कार्याच करता तें म्हाका हें ना. सो आमी पळयत उपद्रव म्हळ्यार एक एक पंथा सुखा रुपार येवचें पुरो. म्हळ्यार कसं की आमकां हनुमंतान कसं की देवाल सेवेच कार्य आशिल्लें ते ताण सो न्हू हांतू बशिल्ले जाल्यार ताका सांग एक मेन कार्य आसा तांत दोकून तो विंगड खंय पावत आशिल्लो. ताका हनुमंत तूं तें सिद्धांत सांगता की हांव कसं की एक देवाल कार्य तसं आत्तां म्हाका हें पुरो करूं जायना म्हूण. सो ह्या लेकार पळय ते एक लेकार पळयल्यार मेहनत पर्वतान राबोवचें तें कांय व्हड कश्ट न्ही. ते न्हिजोवन एक चांग रुपार आराम करचें म्हणटात पळय सुखा कारण तें जाल्यारीची हनुमंत थंय राबना. आनी हनुमंतू म्हणटात पळय थंय मैना पर्वताक पांय पडून तागेले पुरा तागेले एक आशीर्वाद मागून मुखार वता म्हूण. कसले की देवाल एक सर्विसाचे इन्चार्ज आसता थंय मुखार गेले तर सिमिका आपास राबयत ताका. आनी सिमिकान म्हळ्यार ते खंयच्याची सावळी धोर न्हू तीण ते धरचें आशिल्लें आनी हनुमंताक आतां उड्डूं जायना थंय आपास. तेन्ना कशी केल्यार ताका भायर वचचें जायना म्हणटात पळय जाल्यार ती सिमिका म्हणटात पळय ती तेगेले ते इतले हें आशिल्लें ती निजावन राहुल हावस ती सिमिका आनी राहुल हावस आनी ती प्रल्हादाली भयणी ती हिरण्यकशिपूल धूव सिमिका. सो तीन तिगेले एक प्रकट म्हळ्यार ते सावळी धरची म्हळ्यार आमी खंयच्या एक विशयांत म्हणटात पळय एक फॉल्ट फायंडींग कोणालें एक फॉल्ट फायंडींग कर न्हू ते कितले की व्हड विशय न्ही जाल्यार तेचे एक सान विशय धर न्हू कोणाक क्रिटिसायज करतात पळय तशींच म्हळ्यार सावळी म्हळ्यार इनसिग्निफिकंट तशें कांय ते व्हड विशय न्ही सावळीचे. जाल्यार एक सावळीक धोर बशी म्हणटात पळय म्हळ्यार कोणाल की एक स्मॉल पॉयंट समजनातल्यार ते धरून ताका होड करचें तें एक आमी पळयता मग. सो शी आतां पळयता भक्तीन तूं आमी मुखारसून वताना असल पुरो उपद्रव वयता आसा म्हळ्यार मैनाक पर्वत म्हळ्यार भक्ती सो न्हू आरामेर विंगड कसण्यापुणी करचें. सिमिका कशी आमी भक्तीन मुखारसून वताना आमकां क्रिटिसिजम मेळचे पुरो मिसअंडरस्टँडींग येवचे पुरो तेन्ना जाल्यार आमी ते सहनशीलता दाखोवन मुखार सुचें हें एक उपद्रव. आनी मागीर मुखार ते सुरसानय हनुमंताक हें करचें आसा तें सुरसा दोकून वय तो तांतू दोकून वय भायर पडटा म्हूण. म्हळ्यार आमी पळयता ते सुरसा म्हळ्यार ते जाळ कोणी एक चांग करूं वताना कोणाक मना पटी एक द्वेश येवचें जाळ येवचें ताची ते सुरसा प्रतीक. सो आमी पळयत विंगड विंगड रुपारी मेन म्हळ्यार पॉयंट म्हळ्यार भक्तींत मुखारसून वताना ऑर नॉर्मली आमगेल्या जिवनांत मुखार वताना मस्त एक पुराय उपद्रव येवचे पुरो आमकां मना वचचे ना तशी जाल्यारीची आमी नरसिंहाक हें कवचांत करून प्रार्थना करचें की सर्व रक्षकरम पुण्यम सर्व उपद्रव नाशनम. आमी देवा तुगेले चांग रुपारी सॅर करून मना वच तशी करी. हरे कृष्ण. दोन्ही वर्स पळोवया आमी. सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ध्यात्वा नरसिंहं देवेशम् एव सिंहासनस्थितम्. ಅಂತ आमी पळयत की हें नरसिंह कवच पुरा नमुन्याचें सर्व संपत करम चैव अ, अ, स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम ध्यात्वा नरसिंहम देवेशम हेम सिंहासन. आता हें पळयल्यार हें प्रार्थना अशी न्ही की एकदम कोण भक्तींत मुखार सून आसा तांगेल खातीर मात हें नरसिंह कवच विंगड जनान म्हणू जायना. ताकाच हें नरसिंह कवचाचें आमी पळयता आरंभांतूची हें पुरा जना खातीर म्हूण आसा. म्हळ्यार कोण एक शुद्ध भक्त जे कोण परमहंस भक्त आसा ताणें म्हूण येते नरसिंह कवच जाल्यार मस्त जनाक विंगड पुरो आशें पुरो की स्वर्ग जावका मोक्ष जावका. ताकाच हें पळयता की हें नरसिंह कवचान तुमगेलें मन आशिल्लें तें पुरो जगतलें अशी म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार हें
सूर जाताना एक फलश्रुती म्हणतात पण तशी एक प्रकार सर्व संपत करम चैव स्वर्ग मोक्ष प्रदायक. आता मी पुढे येत भगवद्गीतेन तू द्यावानं त्या फलश्रुती लास्ट रश्य पुरो 18 अध्यायांतू लास्ट 68 69 70 71 तांतू ते श्लोकांत तसं की हें भगवद्गीतेचे फलश्रुती म्हणजे जाल्यार आमी पळयत कृष्ण सात्या अशी मस्त एग्जाम्पल सर जाल्यार एक दोन एग्जाम्पल पडले सात्या अध्यायाचे सुरेश श्लोकांतू देव सांगता मदाश्रयं असंशयम समाग्रम माम मताश्रय म्हळ्यार ही असंशय म्हणून तू खंडितच ही मेगेला येतलो म्हणून काय संशय दवरका म्हणून तांचे यद्यान देव सांगता यत्तहम यत्तेहम प्रियमानाय वक्ष्यामी हित कामया यत म्हणून म्हळ्यार तू मेकल प्रितीच आसा हें हांव तुगेलें चांगा खातीर सांगता आसा म्हणून म्हळ्यार खंयच्यान एक श्लोकान देव हे एक म्हणटात पळय आमकां मना अवस्थेशी करता हें तुगेल्या चांगा खातीरच ही आनी आमी ते मागीर 18 अध्यायांतून तूं पळयत 68 to 71 तूं की कृष्णान अर्जुना सांगता आसा की एक चांग गती प्राप्त जातली सो त्या प्रकारार आमी पळयता हे आमी श्लोकांतू सुरेखाची एक फलश्रुती सांगल्या म्हणजे असं सो आता देवेश म्हणून सांगितलं असं कसं जाल्यार की पुरा जन देवता न कसं कोरू जायनी हिरण्यकशिपूक ते नरसिंह देवान येवन तागेलो संहार केलो ताका देवेशम तो खंयची पुरा विंगड देवता करू जायनी ते नरसिंह देवान येवन दाखयलें आनी भागवतमाचे 7 स्कंदाच्या 8 अध्यायान पळयत पुरा देवता जन नरसिंह देवाक प्रार्थना करतात ताका तो देवेशम म्हणून आनी पुरा जनान ते प्रार्थना करचें ते सांगिल्लें आसा 8चे अध्यायांतू भागवतमातू बद्ध अंजली पुतः म्हळ्यार पांय पडून पुरा जन देवाले प्रार्थना करता आशिल्ली आसिनम देव ते हाचेर सिंहासनार बसून आशिल्ले खंय आनी कशें आशिल्लो तो तीव्र तेजसाम इतले तागेले एक तेज आशिल्लो म्हणून सांगिल्लें आसा म्हणून सो बद्ध अंजली पुत आसीनम तीव्र तेजसाम इदिरे तांणी पुरा देवता जन ताका पांय पडटा आशिल्लीं कोणाक नरशार्दूलम म्हळ्यार कोण तो देव अर्ध सिंह अर्ध मनुष्य रुपार आयिल्लो असल त्या देवाक आनी पुरा देवता जन ब्रह्म शिव इंद्रादी पुरा जन देव ताका पांय पडटा आशिल्लीं ती पतंजलि पुत तीव्र तेजसाम आसीनम तीव्र तेजसाम इदिरे नरशार्दूलम सो आता आमी पळयत की प्रल्हाद महाराजान नरसिंहदेवान हिरण्यकशिपू मारतरी प्रल्हाद महाराजान सल प्रार्थना केलेलं आसा त्या भागवतमान तुम्ही पळयता जाल्यार ही प्रार्थना विंगड आनी हातू प्रल्हाद महाराजान ते म्हणटात पळय तांकां कशी देव दिसून येता ते विंगड रुपार तांणी ते डिस्क्रिप्शन दिवचें आसा सो आमी पळयता की भक्तांक तांगेले ते मनोस्थितीचे तांगेले भावने अनुसार देव तांकां प्रत्यक्ष रुपार दर्शन दिता आनी ते प्रत्यक्ष रुपार दर्शन दितना तांणी आनंदीत जावन देवा प्रार्थना करता ती आनी तसली ह्या एक प्रार्थना नरसिंह कवच म्हणून पळयत आता मी 3 श्लोक पळय विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्याङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितम् हांगा सांगिल्लें आसा की हे नरसिंह देवान तोंड ओपन दवरला म्हणल्यार कोण म्हणटात पळय सिंह केन्ना कोण तोंड होड करता पळय तशी ताणें होड कोण दवरला म्हणून सांगिल्लें आसा आनी ताका म्हणटात पळय एक शरद इंदू समप्रभ म्हळ्यार भारी एक चंद्रा म्हणजे दिसता आसा म्हूण आनी तागेल्या लेफ्ट सायडान तूं लक्ष्मी देवी आस म्हूण सांगिल्लें आसा आनी पुरा प्रकाराचे म्हणटात पळय विभूतीर त्या आश्रय हे देवाला घेतला म्हणून सांगिल्लें आसा पुरा नमुने सो तागेले स्वरूप अशें आसा की लक्ष्मी देवी आनी पुरा नमुन्याची विभूती हे देवाला आश्रय त्या देवाल खातीर आश्रय स्थान म्हणून सांगिल्लें आसा आता मुख ओपन कोरून म्हणटात पळय कोण तें तोंड दाखयच म्हळ्यार एक 2 वस्त सांगीत एक म्हणटा ती नरसिंह देवा कोप आयिल्लो तेन्ना तशें आमी सांगीत की केलेलें आसा
आणि दोन्हीचे जसं की एक प्रितीर खुशेर असताना तोंड आ केलेलं असं म्हणून पळयता. म्हळ्यार सिंहान आमी विशय पळयताना सिंह केन्ना कोणा वयर आक्रमण करता तेन्ना तो तोंड आ करून म्हणटात पळय ताजे वयर अटॅक करून तो दांतान तागेले विंगड ते कोणा वयर आक्रमण करता ताका चाबून सोडता. जाल्यार दोन्ही पंथा केन्ना आ करता तागेले चेडूवाक उखोळका जाल्यार मोगान तो तागेले तोंडान ते चेडूवाक तागेले सिंहाल चेडूवाक तो मोगान तो तोंड आ करून तांकां धरता म्हूण. सो म्हळ्यार तोंडाचे आ केलेले ते दोन सायडार आमी पळयता. आक्रमक रुपारी ते दुश्टांक नाशन करच्याक आनी दुसरी म्हळ्यार प्रितीन भक्तां खातीर देव विवृत्तास्यम तोंड ओपन करता म्हणून सांगिल्लें आसा. मागीर त्रिनयनम म्हणून सांगिल्लें आसा. त्रिनयनम म्हळ्यार जनरली आमी महादेवा खातीर सांगता ती आमकां गोत आसा की देवाक महादेवाक कोप आयले तेन्ना देवान तागेले तिन्नी दोळ ओपन जाता म्हणून सांगचे आसना ते त्रिनयनम. जाल्यारीची आनी पळय येता भागवतमांतू महादेवानय प्रार्थना करचे आसा नरसिंहाक त्या येता आनी तांतूंत तांणी सांगचे आसा श्री रुद्र उवाच कोपकालो युगंतस म्हणून सांगचे आसा. म्हळ्यार ते आचार्यजनान सांगिल्लें आसा की महादेव अशी सांगता की महादेवाल कोप म्हळ्यार सांगू जायना. ताणें ते सगळ्यांची सृश्टीचे ध्वंस करताना ते तांडव नित्य कोण कोपारी सगळे सृष्टीक सगळे सृष्टीक ध्वंस करचे आसा महादेवान. जाल्यारीची महादेव सांगता काय देवा तुगेल कोप पळयल्यार मेगेल कोप ताची एक म्हणतात पळय किंचित रुपार एक सान एक क्षण एक सान ताचे एक भाग होय न्ही तुगेल कोप इतलो म्हळ्यार महादेव तशी सांगता श्रीरुद्र उवाच कोप कालो युगांत असते म्हणून. म्हळ्यार मेगेल कोप काय न्ही म्हणून हांव तांडव जावन ते कोप करून सगळ्यांची सृष्टीची नाश करता ते ताजी त्या कोप पळयल्यार तुगेल कोप पळयल्यार हे काय न्ही मेगेल कोप म्हणून त्या प्रकारारी आनी सांगचे आसा म्हूण पळय येता त्रिनयनम. आनी आनीक विशय प्रभुपाद स्वामीन सांगचे आसा की खंयचे रुपारी आमकां केन्ना कोप आयल्यार पक्कने तेन्ना आमी पळय नरसिंह देवाल उडगास करता म्हूण. कसले की जनरली आमी पळयता की केन्ना आमकां कोप येता पळय तेन्ना कसंकी एक आमगेले भितर पावर येता. नॉर्मली आमी कसं उलोवचें जायना और कसं करू जायना पळय तेन्ना कोप आयले तेन्ना आमकां करू जाता. जसले की म्हणटात पळय कोप आयले सुद्दां कसंकी ते रजोगुण कसंकी ताचे हाचे निमित्त कसंकी एक कोप एक पावर येता म्हणून सांगिल्लें आसा. आमी पळय येता की नरसिंह देवाक ते कोप आयले पेट्टा ताणें तागेले नखान हिरण्यकशिपूला पोट पिसुळून अंत काडलेलें आशिल्लें त्या मटा कोप आयले देवाक. आनी तें पोट कितलें घट्ट आशिल्लें म्हळ्यार अशें सांगिल्लें आसा की इंद्राल वज्र आसा पळय तें शस्त्र त्या शस्त्रान त्या व्हड पर्वताक ताणें तें शस्त्र मारल्यार व्हड पर्वत सानमाटा पर्वत न्ही व्हड पर्वतान ताणें ते इंद्रान वज्र मारल्यार ते पिट्टी जावन पडता आशिल्ले ते पर्वत. म्हळ्यार इंद्राल ते वज्र कितले घट्टे आसा म्हूण पळय येता. मात त्यांची वज्र ताणें हिरण्यकशिपूल पोट्टा मारतना ताका एक स्क्रॅच येयनी के म्हळ्यार हिरण्यकशिपूल पोट कितले घट्टे आसा म्हूण पळयता आमी. म्हळ्यार इंद्राल वज्र खंयच्यान व्हड पर्वताक पिट्टी जाता तें वज्र इंद्रान हिरण्यकशिपू वयर मारलेले तेन्ना एक स्क्रॅच येयनी तागेले पोट्टाक म्हणून. म्हळ्यार हिरण्यकशिपूल पोट कितले घट्टे आसा म्हूण पळयता. जाल्यार त्यांची पोट आमी पळयता देवान कोपान तागे नखान पिंदून काडलें म्हूण. म्हळ्यार कसन ते एक देवाल कोप आनी ते कसन ते नखान ते एक बल आशिल्लें म्हणून ते देवान तागेले ते शक्तीचें दाखयलेलें आसा. सो जनरली कोप येताना आनी मस्त कडेन विशय सांगतात अशी कोरका कोप आयले सुद्दां कुठले उलोवचें नज म्हणटात पळय एक पंथाजन सांगता ती की मनान तूं कसं काउंट कोरका नंबर 1 to 10 म्हळ्यार कोपली सुद्दां फटाकनी कसं उलयल्यार कसं ते रिलेशनशीप वायट जावचें पुरो और मन आयले तेन्ना कोपान आसतना उलोवचें नज म्हणून. ताका आमी एक प्रकार पळयता प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें की कोप येताना ते कोपाक आमी देवाल कनेक्ट करच्याक कोप येताना नरसिंह देवाल उडगास करता म्हणून की तो कशी कोपिलो म्हणून. शेतना एक देवाल उडगास केल्या म्हण केव्हाय जाता आनी देवाल कोपा विशय आलोचन केल्यार मागीर आमगेले कोप तर कांय न्ही आनी आमी त्या सिच्युएशनाचे मे बी बेटर हँडल करीत. सो हो एक विशय आशिल्लो.
आनी मागीर शरदेंदू समप्रभम जावन भारी एक सुदिंग म्हणटात पळय, सौम्य जावन आशिल्लें देवाल रूप म्हूण. त्या देवान कोपा येताना म्हणटात पळय सूर्य समान ते विश्वरुपा पळोवचें जायनाशिल्लें पळय, तशी एक प्रकार म्हूण. जाल्यार ही देव आतां लक्ष्मी देवी ओट आसतना शरदिंदू समप्रभम. सो आमी पळयता मस्त सकट आमी विग्रह, नरसिंह देवाल विग्रह पळयल्यार, स्पेशली साऊथांत आमी पळयल्यार मस्त कडेन लक्ष्मी देवी देवाल पायरी बैसून आसा म्हूण सांगिता. सो आमी एक प्रकारार पळयता की पुरा नमुन्याचें ऐश्वर्य, पुरा नमुन्याचें भाग्य, पुरा नमुन्याचें कसं एक चांग वस्तू आसा, शुभ वस्तू आसा, तेंची लक्ष्मी देवीला आशिर्वादान मेळटा. तसल ती लक्ष्मी देवी हे नरसिंह देवाले आश्रय घेवन तागेले ओट्ट आसा. तागेले पुराय कसं व्हड व्हड ऐश्वर्य, कसं शुभ वस्तू आसा, त्या पुरा देवाला त्या पुरा जनाल खातीर देवूचे आश्रय स्थान आमी हे पळयत. आतां आमी चारी वर्स पळय. चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितम् सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितम्. देवाक हे चतुर्भुज म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी देवाले पुरा कोमल अंग तें देवाल पुराचे अंगलोट. आनी ताणें भारी चंद कुंडल घालिल्लें आसा. आनी तागेले हरद्यारी एक कमल आसा. आनी तागेले हाताक एक पुरा नमुने आभूषण आसा. आत्तां आमी हें पळयल्यार सिंहाल शरीर आमी सांगयत की कोमल अंग म्हूण सांगयत सिंहाल शरीर ना जाल्यार आमी ह्याच एक विशय पळयता. हें एक भक्ताले कशी एक प्रकार मन आवडटा देव तशी त्या प्रकार तांकां दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा. कशी तावळ आमी डिस्कस केलेलें एक सिंह एक विंगड प्राण्या खातीर भयाकारण आसच्या पुरो तागेल चेडूआ खातीर तो भारीचे एक प्रितीचो म्हूण सांगयता. सो देव तागेले भक्ता खातीर कोमलांग म्हळ्यार तांगेले एक भक्ताला आमी पळयत तांगेले कसन एक रस आसा, तांगेले कसन एक भावना आसा देवाक पळयताना, देवाक अप्रोच करताना. त्या प्रकार देव तांकां दिक्कून येता म्हूण. आतां आमी पळयत की भागवतमांतूय पळयत तांगेले गोपी जनाल भावन कशी आसता की तांणी सांगतात पळय फणी फणार्पितम ते पदांबुजम. म्हळ्यार देवा तुगेले पाययान तूं कालयाक माड्डून माड्डून इकडे म्हळ्यार काय नाही बट कालिया सरप तो कितलो घट्ट आशिल्लो जाल्यार ताका माड्डोवन माड्डोवन तूं सोडलेलें म्हूण. ते पदांबुजम म्हळ्यार देवाल पांय कितले घट्ट आसा म्हूण गोपी सांगता आसा ती. म्हळ्यार ते कालिया थंयसरले सरपाक माड्डोवन माड्डोवन तागेले नित्य करून ताका पराजीत केलेलें म्हळ्यार पांय कितले घट्ट आसा म्हूण. एक प्रकार पळय तशी भावना आसा गोपी जनाल. तशींच आमी मुखार पळयल्यार गोपी गितांत तांणी सांगता ती पीतः शनै प्रिया दधिमही कर्कशेषु कुर्प आदिभिः म्हूण तांणी अशी सांगता ती की देवा तुगेले हे चरण आमी आमगे हृदयार दवरता ती कसं जाल्यार की आमकां भारी एक एंग्जायटी जाता म्हूण. भीतः शणै आमकां कितलें भंय करता की तूं अशी वनांत तूं चमकता आसतना कसले तुगेले पांयया कसले पुणी ना ते फातरार तूं चमकता आनी तुगेले ते इतले कोमल पांय आसा ती ताका लागल्यार तेंचे आमकां मना व्हरून व्हरून आमकां भंय करता कुरपा आदी बी म्हणजे संसान फातोर तुका लागचे पुरो म्हणून अशी पळयता ती. सो आमी पळयत की ते भक्ताले ते एक देवाले कितलें शक्तिवान असो जाल्यार भक्ताल ते एक विजनान तो भक्ताल ते तांगेले एक भावनेन तूं देव कोमल म्हूण आसा म्हूण पळयता. चतुर्भुजम कोमलांग. आनी हातूं श्रिया शोभित रस्कम रत्न केयूर मुद्रितम उद्धवान सांगचे आसा भागवतमांतुची की परमपदम भूषण भूषणांगाम म्हणून. म्हळ्यार हो देव परमभूषण ते भूषणांगाम म्हळ्यार कसं तें एक भूषण आसा आभूषण आसा ताजी खातीर नॉर्मली कोणी आभूषण घालचे तांगेल चंदाई खातीर जाल्यार देव इतलो चंद आसा काय ते आभूषणात चंदाई वाडयता देवान घालेले निमित्त म्हूण तशी उद्धवान सांगचे आसा. सो तो एक विशय पळयत. आनी आनीक एक विशय पळयत म्हळ्यार की नॉर्मली हे हृदयात स्थानारी हांगा सांगिल्लें आसा श्रियासु शोभित रस्कम म्हूण म्हळ्यार की तें एक कमला रुपारी म्हूण जेवन ते देवाले हृदय पळयल्यार इतलें व्हड जावन आसता नरसिंह देवाल जाल्यार हांगा सांगिल्लें आसा ते कमला मणकेची म्हूण. आनी आमी पळयत की लक्ष्मी देवी केन्नाची देवाल वक्षस्थळार आसता
केदन्याची आसता आमी तिरुपती वेंकटरमणा पळयता की ते केदन्याची विष्णू स्वरूपारी ती लक्ष्मी देवी वक्षस्थळारी बैसून आसता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी त्या प्रकारारी तागे पुरा भक्तांक तो रक्षण करता. 5 वर्ष पळयता 5th वर्ष. तप्तकाञ्चन सङ्काशम् पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्थ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः. तो देवान हे तप्त कांचन संकाशम हे एक म्हणतात पळय हे स्वर्णीय जावन आशिल्लें हे पुरो वस्त्र घालिल्लें आसा आनी तांगे देवालें आंग लोटवे स्वर्णीय जावन आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तोच ही पुरा कारण म्हूण सांगिल्लें आसा आनी पुरा विशयाचें कारण आनी हे म्हणटात पळय हे पुरा जना खातीर देवता जना खातीर इंद्रादिसुरा मौलिश्ट हाजे किना कोणी हे म्हणटात पळय हाजे किना मूल्यवान कसनय ना हे देवाल दर्शना किनाची म्हूण आनी देवान ते स्फुरण माणिक्य दिप्ती बी हे माणिक ते भारी एक तसल ते एक आभूषण स्वीकार केलेलें आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. गोल्डन कलर आमी पळयल्यार भारी एक अट्रॅक्टिव्ह भांगराच पळयल्यार एक अट्रॅक्शन आसा वयता गोल्डन कलरा निमित्त सो आमी पळयता राधाले आमी प्रार्थना करता न्हय तशी म्हणटात न्हय तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी म्हळ्यार हें गोल्डन कलर हें भारी एक अट्रॅक्टिव्ह आसा आनी हांगा देवाल डिस्क्रिप्शन करतना सांगिल्लें आसा की देव भारी एक आकर्शक जावन आसा म्हळ्यार देवाल तें एक दर्शन आनी तो पुरा देवता जनाले कारण म्हणून आनी हें माणिक्य म्हूण सांगिल्लें आसा की कशी ताजें एक भारी एक त्या देवान केलेलें ताजे निमित्त देवान तो पुरा एक आकर्शक रुपाचें एक स्मरण करूच तशी हें एक श्लोक आमी पळयत तप्तकांच संकाश 6th वर्स पळोवया सांची. विराजितपदद्वन्द्वम् शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितम्. देवालें चरण कमल म्हळ्यार इतलें एक आकर्शक आसा आनी तागेलें पुरा तागेलें तें आसा शंख तागेलें शंख चक्र तागेलें पुरा तें पुरा तागेलें ओट्ट आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी भारी खुशेर आसता देव म्हूण सांगिल्लें आसा हे ती बी पुरा केन्ना खुशेर आसता आनी गरुत्मता गरुड भारी एक विनय रुपार स्तूयमानां मुदान्वितम तो केतनेची गरुड हे नरसिंह देवाक भारी एक विनय भावान केतनाय देवाक प्रार्थना करता आसता म्हूण सांगिल्लें गुरुत्मताचे विनय स्तूयमान सो आतां आमी पळयता विराजित पदद्वंदम म्हळ्यार केन्ना आमी देवाल दर्शन घेतना सुर्य देवाल चरण कमला देखून सूर करून हगूर हगूर वयर पळयता वचूं तशी तें देवाल दर्शन घेवची ती एक रिती म्हूण सीधा मुखार पळोवचें ऑफकोर्स देवाक देव कसने म्हणना जाल्यार एक शास्त्रान सांगिल्लें आसा की केन्ना एक देवाल दर्शन घेतना तागेलें चरण कमला देखून सूर करून ते वयर पळयता वचन विराजित पदद्वंदम आनी आमी हे गरुडाल विशय पळयत की गरुड विनय रुपारी तो देवाल प्रार्थना करता आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां आमी महाभारतांत पळयता गरुड जावन कितलेक बलिश्ट जावन आशिल्लो म्हूण सांगू येता ते महाभारतांत एक काणी येता खंय ते अमृता खातीर ते लढाई जाता देवता जना वटू राक्षसा जना वटू आनी तो गरुड एकलो आसा आनी तांची इंद्रान वज्र मारले ताका गरुडा कांय जायना खंय जाल्यारीची ताका अशी दिश्यान इंद्राक अशी दिश्यान की म्हणटात पळय ताका अपमान जाल्लो तागेले त्या वज्रान कांय जायनी म्हणून ताका गरुड आसो एक घाय जाल्ल्या म्हणके तागेले एक पक्कार घाय जाल्ल्या म्हणके जावचे सोडके म्हळ्यार इंद्राक अशी दिसची नाका की कांय जायनी म्हूण सो त्या प्रकाराची ती शक्ती आसा आनी ताणें पुरा देवता जनाक एकल्यानाची पराजित केलेलें आसा म्हणून म्हळ्यार गरुडाल ती कितली शक्ती आसा आमी महाभारतांत पळयल्लो आसा आनी तसल तो गरुड केन्नाय देवाल सेवेंत आसता आनी त्या हांगा सांगिल्लें आसा गरुत्मताचे विनयात स्तूयमानानं उदन्वितम आनी तो केन्नाय भारी खुशेरी देवालें स्तुती करता आसता म्हणून आमी ह्या श्लोकांत पळयत. आतां आमी 7th श्लोक. स्वरत्कमलसंवासम् कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवात्. आमी पळयता की देवाक नरसिंह देवाक
आमगेले हृदयाचे चरण कमलारी तागेले ताका ताका विराजित कोर न्हू आमी हे नरसिंह कवच सांगता आणि हे नरसिंह देवाक प्रार्थना की खंयची सगळ्यांची तो सगळे लोक आकर्षण करतल देव त्या मेकेले ताणे मेकेले म्हणतात पळय शिरह मात्ते ते प्रोटेक्ट करूं का सो आता मी पळयत हांगा दोखून ते कवच आतां सूर जाता असे एक प्रकार पळयत सो हांगा दोखून आमी पळयत की हे नरसिंह देवाक कच्चे रुपारी प्रल्हाद महाराज पळयता असं म्हूण आणि नरसिंह रूपाक देवाक तो सिंहासनार बसला जाल्यार प्रल्हाद सांगता तूं मेगेल हृदयात सिंहासनांत येस मुरे देवा म्हणून अशी आमी पळयत ही प्रल्हाद भावना हे श्लोकांत आमी पळयत उद्धवान आमी सांग पळयत की इकराचे इकरा स्कंदांतू उद्धव गीता म्हणतात पळय तातूंत ताणें सांगिल्लें आसा की केन्ना आमी हे म्हणतात पळय अर्च विग्रहाचे आमी दर्शन घेताना आमी ते मना व्हरका की तोच अर्च विग्रह आमगेले हृदया भितर आमगेले कमला हृदया भितरी तो विराजमीत जावन आसा आनी आमगेले मनांत कसलेपणी दोश असल्या हृदयांतू ताचेर त्या देवाक कसलेंय जायना सो हांगा देखून प्रल्हादू सांगता की आतां हांव हें कवच सांगता आसा देवा तूं रक्षण करका म्हणून फार एक सांगता मी शिरप पाहतो लोक रक्षात्म संभव देवा तूं म्हाका म्हणतात पण कळकळीन प्रार्थना करता की रक्षण करी आणि आता मी पळयत की कशी पुळी करून आमी एक देवाल उडगास करता म्हणून कशें सांगिल्लें आसा की येन केन प्रकारेन खंयच्याय रुपारी आमकां देवाल उडगास करचो तसले एक विशय म्हणल्यार त्याचे उपयोग करून आमी देवाल उडगास करता म्हणून आतां आमी पळयल्यार आमी नॉर्मली आमकां आमी साधक जावन आसतना आमकां भारी एक देवाल उडगास करची म्हळ्यार भारी एक म्हणटात पळय ते सुलभ न्ही आमकां विंगड पुरान आमगेलें मन वता देवाल उडगास करची म्हळ्यार तितलें सुलभ न्ही तें आमी करता तसो पुरा चांग विशय अशें करता तशें करता म्हणून जाल्यारय तें तशी तें सुलभ जायना तें करतना केन्ना ताकाच आतां आमी हांतू पळयत की आमी आमगेल्या शरिरा विशीं आमकां केन्ना एक भारी आमकां मनांत आसता केन्ना आत्ताच पांयाचे पुरो आमगेल्या शरिरा विशीं आमगेलें चेतना आमगेलें केन्नाय आसता आमगेल्या शरिरा विशीं कसं लेखता ताकाची आमी एक प्रकार पळयत हें नरसिंह कवचांतू आनी मुखारसून पळयत की एक एक विशय आमगेल्या शरिराचे हे देवाल्या प्रार्थना करचें की देवा तूं रक्षण करी म्हूण कसलें की आमी आमगेल्या शरिरा विशीं केन्नाय लेखता आसता ती आमगेले हात पाय कान हाजे विशीं आमी केन्नाय लेखतात स्वाभाविक रुपारी जाल्यार की मनुष्य जावन देहांत जन्मांत येईल तेन्ना ती शरीर आवट आमगेली आसक्ती आसचीची शरीर आवट जाल्यार शरिराचे विशय कसन कसन आमगे शरिराचे भाग आसा ताचे विशय लेखून मात देवाल विशय ते लेखून ताजे वाट कनेक्ट करून आमी एक प्रकार पळयत पळय आमगेले विशयच लेखचें तांतू देखून आमी ते कनेक्ट करून देवाल विशय लेखची तशी करचें आनी केन्ना आमकां ते मनास येता पळय की हा आमगेलें देवान जन्म कसले घाला तागेले सेवे खातीर सो एक प्रकार म्हणटात पण आमगेले ते एक शारिरीक रुपार ती एक चेतना आसा आनी हे नरसिंह कवचान त्या कनेक्ट करून आमी एक ब्रिड्जसी करूं येता की आमगेले शारिरीक चेतनाक आमी देवाल वट कनेक्ट करून त्या एक आध्यात्मिक स्वरूप ताका दिवन त्या प्रकाराचें म्हणयत पळय ही भावना हे प्रार्थना तूं सो देव हो अशें आसा की सगळ्यांची नरसिंह शिरपातू लोकरक्षात्म तो सगळ्यांची सृष्टी पुरा लोकांचे रक्षण करतल तू त्या मेगेले मेगेल शिरा मेगेल मात्ता एक रक्षण करी म्हण एक भाग आमी ते कवच म्हणटाना आमगेल्या शरिराचे देवाल देवाल महिमा म्हणटा आमगेल रक्षणा खातीर प्रार्थना करूं येता सो आयचे खातीर हे लास्ट एक 8 श्लोक म्हणून मागीर आयचे सेशन कंक्लूड करूया 8 श्लोक पळया स्वर्वगोपी स्तम्भवास फलं मे रक्षतु ध्वनिम् नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः देव ते सर्व गोपी स्तंभ वास म्हळ्यार ते एक खांब्या दोखून तो देव आयला आनी ताणें दाखयलें की देव पुरा कडेन आसा म्हणून प्रल्हादान सांगता हे देवा चल देवाक हांव सांगता की मे रक्षतू ध्वनीम म्हळ्यार हांव म्हगेले स्पीच हांव उलोवची शक्ती ताची रक्षण करी म्हूण आनी कसन कसन ते म्हणटात पळय हांव कसन ते कार्य करता ताचें ताचे म्हाका ते चांग रुपार ताचें फल मेळूं सो तसले नरसिंह देवाक हांव आनीक एक प्रार्थना वय करता की म्हगेले दोळ्याचे रक्षण करी म्हूण
आणि देवाल दोळ म्हळ्यार कसं न्हय, आमी पुरा शास्त्रांत पळयलेलें आसा, सोम सूर्याग्नी म्हळ्यार चंद्र आनी सूर्य देवाल्याची दोळ आहे. सो आतां आमी हातूंत एक पळयता की नरसिंह देवान प्रकट जाताना तें हिरण्यकशिपून सांगिल्लें की हांगा हांतू येस खांब्यान तूं येस. तें प्रल्हादान सांगलें वय हें खांब्यान तूं येस म्हूण. आनी देवान प्रकट जावचे पयशे फुडें देवाल त्या सिंहान पळय तो आवाज येता पळय, घर्र म्हणून ते सिंहालो आवाज रोर म्हणटात पळय, ते सुरे आवाज देवान प्रकट जावचे पयशे फुडें ती ध्वनी सर्वगोपी स्तंभ वास फलम मे रक्षतो ध्वनी, ती एक ध्वनी आयली घट्टी. आणि त्या ध्वनी इतली घट्ट आशिल्ली की नरसिंह देवालें की अशी दिसली की ते ब्रह्मांडच पळय तांतू क्रॅक आयल्या म्हणून. आणि ब्रह्मदेव तागेले ब्रह्मलोकांतून भायर आयले की कसं ना भाव आवाज म्हणून. सो त्या प्रकारारी ते देवाल हें एक त्या स्तंभा दुखून तो भायर येयलो म्हणून तशी उल्लेख केलेलो आसा. आनी मागीर आमी एक पळयता की अ, आमगे उलोवची शक्ती स्पीच स्पीचा विशयीच एक सगळें एक सेशन करूं कशी आमगे स्पीचान म्हणटात पळय कोण एक अ, मस्त सकट सक्सेस आमगे लायफान तूं स्पीचा निमित्त आसा त्याचे आमी ती उलोवची शक्ती चांग रुपार उपयोग केल्यार ताचे रिझल्ट मस्त चांग येवचे पुरो म्हणून. मस्त सकट लढाय रिलेशनशीप ते उलोवचे विशयान ते कंट्रोल नातिल निमित्त न्हय, ते स्पीचार कंट्रोल नासले निमित्त म्हणटात पळय तोंड वायट म्हणटात पळय एक म्हणटा ते उलोवचे ते एक व्हड विशय ते. आनी ते उलोवची शक्ती चांग रुपयार उपयोग जावचे म्हळ्यार देवाल महिमा देवाल कीर्तन देवाल त्या होगोळसीच म्हणटात पळय देवाल कीर्तन म्हळ्यार त्या स्पीचा शक्तीच न्हू. सो खंयच्या रुपार हे स्पीचाचे म्हणटात पळय हे उलोवची शक्ती हे भारीक इम्पॉर्टंट. सो देवाला हाचे विशयी एक रक्षण कर देवा म्हूण ते प्रार्थना करचे आसा. आनी आनी हें सांगचें पडलें की नरसिंह मे दृश्य पातू सोम सूर्याग्नी म्हळ्यार हे दोळे सूर्य आनी चंद्र ते देवाले दोळे म्हूण भगवद्गीतांत आमी 15 अध्यायांत पळयत देवान सांगचें आसा न तत् भासयतो सूर्य न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम. म्हळ्यार देवान सांगचें आसा की परमम तागेल देवाल धामान तूं सूर्य चंद्र राव म्हूण ते तितले तेज ते तागेल तागेल तेजूच ते म्हूण. आनी ते कोण पावतात आनी आपास येवका म्हूण ना. तशींच 15 अध्यायान तूं देवान सांगचें कसन आसा यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रांशी यच्चाग्नो तत् तेजो विधी मामकम म्हूण. म्हळ्यार हें सूर्यान ते तेजू ते खंयच्यान सगळ्या सृश्टीन तूं एक प्रकाश येता त्या मेगेलान तूं दुखून जगत भास्यते खिलम. आनी यश चंद्रांशी यश चागनो म्हळ्यार ते एक चंद्रालय तो एक तेज आसा ते हांवें मेगेल दुखून येता हाची म्हूण. आनी हें म्हणटाना सांगचे आसा की देवाल दोळे म्हूण सूर्य आनी चंद्र जाल्यार ते देवाल दोळ्याचे उडगास कोर न्हू मागीर देवाले प्रार्थना करचें की मेगेल दृश्टीचे रक्षण कर देवा म्हूण. कसलें की दोळ्यान पळोवची ती शक्ती भारी एक विशेष न्हू. कोण आमी गुतस कोणा ते पळोवच्या शक्ती ना ते कसं नमुने ते एक दोष कश्ट आसता म्हूण. सो हें पुरो एक सानसान विशय आसा कसं आमी म्हणटात पळय ग्रांटेड घेता ती दोळ्यान पळोवची शक्ती उलोवची शक्ती आमगेले खातीर हें नॉर्मल. जाल्यार हें देवाल दयेन आमकां मेळटा आनी हें देवाल दयेन मेळ्ळें हाका देवा तूं रक्षण करी. मात त्यांची रक्षण करची मागताना देवाल विशय उडकास करूयात की आमगेल दोळ्याचे उडकास करताना देवाल दोळे आमगेल दोळ्याचे रक्षण करी म्हूण देवा सांगताना देवाल दोळ कशी आसा नरसिंह मे दृश्य पाहतो सोम सूर्याग्नी देवाल दोळ म्हळ्यार चंद्र आनी देव कितलो व्हडू म्हूण. देवाल ध्वनी आमी उल्लोचे आसतना देवाल कसन ती एक ध्वनी आयली सर्वगोपी स्तंभ वास म्हणून एक एक विशय आमगेल कसन इम्पॉर्टंट आसा लायफान तूं ताजे खातीर आमी कृतज्ञ सुका. आनी ते कृतज्ञ आसतना ती देवान दिलेली ती एक विशेष शक्ती आमकां दोळे मात्ते हें पुरो आयकुचे उलोवचे हाचे देवाले कृतज्ञ सुनू एट द सेम टायम म्हणटात पळय देवा हें रक्षण करी तूं दिलेली शक्ती तुगेले सेवेंत उपयोग करचे तशी जावका म्हूण तसले एक प्रकाराची प्रार्थना आनी आमी भावना दवरत. सो 7:49 जालेले आसा हांगार पळयता क्विकली रिकॅप करूया इन द मीन टायम कोणाक मागीर कसले कॉमेंट कसले असल्यार तुमी चॅट बॉक्सान तूं टायप करूं येता और अनम्यूट करून सांग येता. सो आज आमी कशें केलें म्हळ्यार आज आमी नरसिंह कवच स्टार्ट केलें प्रल्हाद महाराजान ते ब्रह्मांड पुराणांत सांगिल्लें तो विशय आमी पळयलें. आनी आमी पळयलें की आमी केन्ना एक
कसं नाही कश्ट म्हणल्यार आमी चड म्हणल्यार आमी शारिरीक रुपार कसं नाही कश्ट येता ताजे विशयी आमगेर चिंतन आसता. जाल्यार कश्ट शारिरीक रुपारय न्ही, ऑफकोर्स आतां मेंटल हेल्थ म्हूण तो व्हड विशय जाला आयच्या समयारी. सो आमकां कश्ट सूक्ष्म रुपारी मस्त येवचे पुरो. सो पुराय जनाक ह्याचे खातीर हें कवच हें देवाक प्रार्थना करचें म्हूण तसलें आमी पळयता. मी पळयता की सर्व रक्षकरम म्हणून ते सुरेश लोकान पळयलेलें. आनी हनुमंतान कशी ते ताणें समुद्र लंघन करतना मस्त नमुने ताका उपद्रव येयले. एक एक उपद्रव अशेंच म्हळ्यार आमकां टेम्पटेशन म्हणटा पळय, आमगेले भक्तिपथा सोडून आमी विंगड कशें नाही करचें त्या मागीर उपद्रवाची. आनी भक्तिपथांत वतना खंयच्याय एक रुपयाची कश्ट आयल्यार त्या मागीर उपद्रवाची. ताकाची हें सुरेश लोकांत आमी पळयलें सर्व उपद्रव नाशनम देवाल्या प्रार्थना. तशींच आमी दोन्ही श्लोक पळयले तातूंत आमी हो एक विशय पळयलो की देवान आमकां अ, अ, हे प्रार्थना करून कशी सर्व संपत करप आनी सर्व मोक्ष प्रदायकम हे एक फलश्रुती म्हणकेची सूर्याची. मागीर आमी 3NN पळयलें की देवाल कोपा मुखारी महादेव वय सांगता मेगेल कोप कांय न्ही. आनी लक्ष्म्या लिंगीत वामाग्र पुरा नमुन्याचे देवी लक्ष्मी स्वयं जावन देवाले पुरा विभूती समेत पुरा लक्ष्मी विभूती समेत ती आश्रय घेता म्हणून. तशींच आमी पळयलें की देवाल शरीर सिंहाल शरीर तें निजावन जाल्यार ही भक्तां खातीर देव तो कोमलोची म्हणून. की कशी आमी ते गोपी जनान पळयलें की तांकां तांणी सांगता ती की तुगेले पांयान कृष्णा तूं ते कालिया सरपाक माड्डोवन सोड मारलें जाल्यार त्यांच पांयां तांकां कशी दिसता एक पंता की तूं वन चमकता सानसान फात्तर तुगेले पांयां लागतले मुरे देवा म्हणून. सो देवान ते एक भक्तान ते एक ती एक भावना ते आमी प्रल्हाद महाराजान पळयता की ते तांकां दिसता की देव कोमल जावन आसा आनी तो शांग रुपार तागेलें एक दर्शन पळयता म्हणून स्वर्ण कुंडल शोभित म्हणून. पंच श्लोकांत आमी पळयलें कशी देव एक तप्त कांचन भारी एक स्वर्णीय स्वरुपार आसा. आनी ते पुरा म्हणटात पळय इंद्रादी पुरा जन खातीर हें देवाल दर्शन म्हळ्यार एक भारी एक मौल्यवान जावन आसा म्हूण पळयता. संच श्लोकांत आमी पळयलें की कशी देवाल आमी दर्शन घेवका देवाल पांय चरण कमला दखून आनी देवाल खातीर तो पुरा विनय रुपार तो शक्तिशाली जावन आशिल्लो गरुड तो एक केन्नाय प्रार्थना करता आसा. 7 श्लोक आमी पळयलें की कशी एक प्रकार हें कवचाचें बिगिनिंगाची म्हूण सांगयता की आमी कशी पुणी करून आमगेले शरिराचे विंगड विंगड आमकां देवान तें दिलेली शक्ती मात्ते दोळे हें पुरो आमी कशी कनेक्ट करून देवाल विशय उडगास करूं येता की देवाल नरसिंह मे शिर पातू म्हळ्यार देवाल विशय उडगास करून मागीर तें आमगेले विशय कनेक्ट करून देवाले रक्षणा खातीर प्रार्थना करचें म्हणून रक्षत. आनी लास्ट पळयलें की देवान ती ध्वनी आसा तशी आमी आमगेले उलोवप स्पीच तशींच देवान आमी प्रार्थना केल्लें तशी आमगेले दोळ्या खातीर कशी देवाल दोळे म्हळ्यार सोम सूर्याग्नी म्हूण दाखयलें आसा देवाले प्रार्थना करून की आमगेले दृश्टी शक्ती आमगेली उलोवप शक्ती हाचें रक्षण करता. सो हांगा पळयता कसं चुकी जावन आसता री क्षमापण करता. ह्या पॉयंटार कोणाक कसं कॉमेंट कसं सांगता जाल्यार सेशन ओपन आसा तुमी अनम्यूट करून सांगेत. हरे कृष्णा. चॅट बॉक्सात कोण कोण कॉमेंट करता सर तुमकां पुरा जनाक धन्यवाद. हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा. दंडवत नमस्कार. धन्यवाद. ते नरसिंह तू सांगितलं नरसिंहो महासिंहो दिव्य सिंहो महाबलः ताजे एक लाईन लेगीन दुबारा सांगशावे. वय सांगे जाव पयलीं आपास सांगे म्हाका जे आमी सेशन कन्क्लूड करतना आपास सांगे. ओके. माताजीन सांगेल त्या लाईन आमी सांगेता आनी रिक्वेस्ट केलें ते सूर्य कसन सांगिल्लें म्हणून आमी लाईन आपास सांगेचे. जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय नरसिंह देव प्रल्हादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा
त्यांनी रिक्वेस्ट केलेल्या ह्या लाईन ना, नरसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेव स्तंभजश्चोग्रलोचनः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्योर्नमाम्यहम्। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण हरे कृष्ण थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। पुराजन कोण कोण चॅट बॉक्सान कॉमेंट्स करता आसतली प्रत्येकी जावन आसा हे किंचित रुपार तुमी हे सेव करचे म्हाका एक अवकाश दिता आसत। हरे कृष्ण। नेक्स्ट टाइम देखून आमी 9th वर्सा देखून मुखारसून पळोवया कितले टाइम आहे। टोटली 30 वर्सेस आसा, सो मे बी 3 सेशनान तो हे पुरो आमी कवर करूया। सो एक भारी एक चंद विषय कवच म्हणटा ना देवाल्या रक्षणा खातीर प्रार्थना। आणि कोणाक पासून शेअर करपाक जाय ती करूया सेशन पुन्हा 2 मिनिट। मी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करूया तसं 9th श्लोका देखून नेक्स्ट संडे का नरसिंह कवचाचे तर नेक्स्ट टाइम अशी आम्ही सेशन करूया की स्टार्टिंग आरी नरसिंह कवचाचे पठन करूया आणि मुखारी 9th श्लोक देखून मुखार सुन एक नेक्स्ट 8-10 श्लोक्स आम्ही कवर करूया। So, धन्यवाद पुराजनाक संडे इवनिंग तुम्ही टाइम करून नरसिंह कवचाचे सेशनाक जॉइन केले। हरे आम्ही कृष्ण म्हणतात। आमकां धन्यवाद। आम्ही भारी एक आमकां एक लायक जावन एक नरसिंहाला आयकूच एक चान्स मेळटा, ओकेशन मेळटा, पुरा एक रिवाइज केलें म्हण कितें जाता। सो इट इज व्हेरी गुड गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस ऑल्सो। थँक यू व्हेरी मच। हरे कृष्ण शंभर धन्यवाद। नाही कोणाक शेअर करचे असती आम्ही कंक्लूड करूया 3 पता हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आणि नेक्स्ट संडे म्हणलं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद पुराजनक नेक्स्ट संडे हैच टाइम हरे कृष्ण।